प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सुंक्रार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा माकुचो 9वा वोड 2 ते 10 पर्यंत 2 to 10. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकोया. सो दीस उपरांत जेजू पेद्रूक, जाकोबाक आनी जोआंक आपणा बरोबर घेवन एकोडे आसचे खातीर एका उंच दोंगरार गेलो आनी तांचे मुखार ताणें आपलें रूप बदल्लें. ताची वस्त्रां इतली लोकलोकीत की संवसारांत कोणूय मोडवळा लागीं धोवी करूंक जायना तितली धोवी फूल जाली. आनी थंय मोइसेस आनी एलिजा जेजू लागीं उलयतो तांकां दिश्टी पडलो. तेन्ना पेद्रून उलोवन जेजूक म्हणलें, राबाय म्हणजे गुरुजी, आमी हांगासरूच आसल्यार बरें. तर 3 तोंबू करुया, एक तुका, एक मोइसेसाक आनी एक एलिजाक. कितें म्हणचे तें तोच नोकळो आसलो. ते भिवन कांपलेले आनी एका कुपांत तांचेर सावळी घाली आनी कुपांतल्यान अशी एक जाप जाली, अपुरबायेचो तो, हो म्हजो पूत, ताचें आयकात. ओवचीत भोंवतणी नदर मारतूच जेजू बगोर आपणा बरोबर आनी कोण तांकां दिश्टी पडलो ना. दोंगरा वेलें देंवताना देखलेलें तें मनशाचो पूत मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवन जायसर कोणाकूच सांगी नाकात म्हूण ताणें तांकां हुकूम घालो. भाव भयणांनो, आयच्या शिवर्तमानान आमी वाचता की जेजूचें रुपांतर जाता. आनी रुपांतर म्हणजे जेजू जो एक मनीस आसलो तो आतां जाकोबाक, पेद्रूक आनी जोआंक घेवन वयर दोंगरार वेता आनी थिंचो ताचें रूप बदलता. भाव भयणीनो, आयकात बरे भाशेन. जेन्ना जेजू ह्या संवसारान आसलो तेन्ना ह्या संवसारान तो मनीस आसलो, तो देव आसलो, पूण ह्या संवसारान तो मनीस जावन येयल्लो. सगळे आपले शीस जो लोक ताका जेजूक पळयतालो ते कोणाक पळयताले? तेका मनशाक पळयताले. जेजू एका मनीस सारको दिसतालो. जो आमी एकामेकाक पळयता, आमी जाणो एक दादलो म्हणून, एक बायल म्हणून, एक भुरगें म्हणून, एक जाणटो म्हणून. तेच भाशेन जेन्ना आमी कोणाक पळयता आमकां ताचें मनशापण दिसता, तो एक मनीस म्हणून. तेच भाशेन जेन्ना शीस जेजूक पळयताले, वय ते पळयताले जेजूक एक मनीस म्हणून. पूण ज्यो कोन्यो कोत्तालो, जीं उतरां उलयतालो ती देवाचीं उतरां उलयतालो. कोन्यो कोत्तालो, देवाच्यो कोन्यो कोत्तालो. ताचें चिंतप देवाचें आसलें, कित्याक तो देवाचो आसलो. ताजो संबंद आपल्या बापाशी बरो आसलो, घोट आसलो. आनी भाव भयणीनो, ताजो संबंद घोटूय आसून आतां इतलीं 3.5 वर्सां जेजू आपलें देवाचें उतर परगट कोत्तालो, सगल्यो मिलाग्री करतालो. आतां वेळ पावलेलो ताका आतां आपलें जें काम देवान धाडलेलें ताका ह्या संवसारान करपाक, तें करपाचो वेळ पावलो. कसलो वेळ भाव भयणीनो? ताका खुर्सार वचपाक. तो आमच्या पातकां लागून आमचो संबंद देवाशी घोट करपाक, देवाचो संबंद जो तुटलेलो आदामान आनी इवेन जो तुटलेलो पातका वरवीं, तो संबंद बरोबर करपाक जेजू आतां खुर्सार वचपाचो आसलो. आनी भाव भयणीनो, त्या दिसांनी जेन्ना जेजू ह्या संवसाराचो तो मनीस आसलो, वय देव आसलो भितर, पूण तो मनीस आसलो. ताका दूख भोगताली, ताका खूब त्रास भोगताले. तो जाणो आसलो की आतां ताका खुर्सार वचोंक जाय. जेन्ना खुर्सार वेतलो आसलो तो, ताजो आनी आपल्या बापाचो संबंद तुटतलो आसलो, कित्याक तो सगळे संवसाराचे पातक ताजेर येतले आसले. आनी भाव भयणीनो, आमी आयकता की सान पावलू कोरेतकारांक जी चीट बरयता, दुसरी चीट वोड 5 आनी 5वी वोड आनी 2 Corinthians chapter 5 verse 21. तातूंत कितें म्हणटा? जेजून आमची सगळीं पातकां घाली. तो एकदम ताणें कसलींच पातकां करूंक ना, पूण सोबीच्या बापान ताणें सगळीं पातकां ताजेर घातलीं आनी ताणें आमचें पातक घेतलें. आनी आतां आमी जेन्ना ताजेर भावार्थ दवरता, आतां आमी सुभागी जाता, आमी आतां नितोळ जाता, आतां आमी भाग्यवन जाता. भाग्यवनपण आमचें जायना आमच्या कोन्या वरवीं, पूण आमचें भाग्यवनपण जाता जेन्ना आमी जेजूचेर भावार्थ दवरता.
तर हे सगळें जे घडपाचें आसलें हें चिंतून जेजू खूब दूख भोगताली की आपल्या बापाचो समोन आतां मातसो थोड्या वेळार तुट्टलो म्हणून आनी हें जे चिंततालो म्हणून ताका आतां घोटाय जाल्ली म्हणटच तो आतां आपल्या शिसांक पेद्रूक जाकोबाक आनी जिवांक घेवन त्या दोंगरार वेता आनी ताचें सगळें रूप बदलता आनी तो आतां ताचे जो आसलो स्वर्गार तेच भाशेन ताचें रूप बदलता आनी त्या वेळार भाव भयणीनो कुपांतल्यान एक आवाज येता कुपांतल्यान एक आवाज येता आनी त्या कुपांतल्यान आवाज जो येता हो स्वर्गीचो बापाचो आवाज येता आनी तो कितें म्हणटा आपूर बायचो तो हो म्हजो पूत ताचें आयकात भाव भयणीनो स्वर्गीच्या बापान आपलो ताळो ताणें आपलें थोन उक्तें करून कुपांतल्यान हो आवाज दिलो सगल्यांक जेजून आयकलो त्या शिसांनी आयकलो आनी कितें आयकलें आपूर बायचो तो हो म्हजो पूत ताचें आयकात आनी भाव भयणीनो ह्या 3 शिसांनी कोणें पेद्रून जाकोबान आनी जिवान हो आवाज आयकलो आनी भाव भयणीनो त्याच वेळार जेन्ना जेजू हो आपल्या सगळींच्या बापाचो आवाज आयकता ताका घोटाय मेवता तो आतां जाणो की ताजो वेळ पावलो पूण जेन्ना सगळींच्या बापाचो आवाज आयकता ते शीस आयकतात कितें जातलें जेजूक ताका घोटाय येता ताका उर्बा येता ताजो भावार्थ म्हणजे ताजो भावार्थ सदांच गोट आसलो कसलेंच ना पूण मनीस आसतना भाव भयणीनो आमकां दूख भोगता तेच भाशेन जेजूक दूख भोगली पूण ताच्या सरींच्या बापाचो आवाज येना फुडें ताका ती घोटाय मेवली ताका ती शक्ती मेवली ताका आतां ती उर्बा मेवली आनी आतां तो जाणो आसलो की ताजो सोर्गीचो बाप ताजो खूब मोग कोत्तालो म्हणून तो जाणो आसलो ताजो संबंद गोट आसलो म्हणून आनी आतां सोर्गीचो बाप म्हणटा आपूर बायचो तो हो म्हजो पूत कोणाक तो जेजूक म्हणटालो ताचे आयकात कोणाक म्हणटालो ह्या शिसांक म्हणटालो भाव भयणीनो आमी आतां ह्या नव्या कोराराची भुरगीं जेन्ना आमी जेजूचेर बाबार दवरलो तेन्ना आमी नवी रचना जाली आनी नवी रचना जाल्या उपरांत आमचो आत्मो जेजू सारको जालो आनी आतां भाव भयणीनो पवित्र आत्मो आमचे भितर जियेता आमची कूड जावन आसा ह्या वेळार पवित्र आत्म्याचें मंदीर आनी पवित्र आत्म्याचें मंदीर जाल्या पवित्र आत्मो आमकां आमचे भितरल्यान आमकां आमचे कडेन उलयता तो आमकां सांगता वस राव हे वाटेन वच ते वाटेन वच देवाचें उतर आयक जेजूचेर बाबार दवर पूण भाव भयणीनो आमी खरेंच पवित्र आत्म्याक आयकता हो आवाज आमी आयकता हो आमी आजुनूय सगळ्या संवसाराचो टीव्हीचो न्यूज पेपराचेर कोण म्हणटा पेपराचेर बरयलां तें आच्यो खबरो ताच्यो खबरो हाणें म्हणलां ताणें म्हणलां ह्यो खबऱ्यो आमी आयकता काय हो आमी खरेंच जें देवाचें उतर सांगता तें देवाचें उतर आनी पवित्र आत्म्यो जावन आसा एक देवाचें उतर आनी पवित्र आत्मो जावन आसा एक देवाचें उतर जावन आसा जेजू तें उतर मास जावंक जाय आमचे भितर जेन्ना आमी तें उतर पाळटा आनी भाव भयणीनो जेन्ना आमी पाळटा तेन्नाच की आमी खरेंच म्हणटा आमी खरेंच देवाची भुरगीं आमी फकत देवाची भुरगीं म्हणल्यार आनी आमचेंच केल्यार जाल्यार आमी आजच्योच खबरो आनी ताच्योच खबरो आयकल्यो जाल्यार आमकां कितें फायदो जातलो जेन्ना आमी देवाचें उतर पाळटा तें देवाचें उतर जें पवित्र आत्मो आमकां सांगता जेन्ना आमी आमच्या मागण्यांनी आसा तो आवाज आमी भितरल्यान आयकता तो आवाज हांव जसो तुमचे कडेन उलयता ह्या वेळार तसो आवाज न्ही तो आवाज जावन आसा आमच्या काळजांतल्यान आमच्या चिंतनांनी पूण जी चिंतनांनी आमकां तो आवाज येता तो देवाच्या उतरा प्रमाणे आसता भाव भयणीनो आमकां देव आमचो 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 बाप आनी पवित्र आत्मो आमकां केन्नाच कसल्योच खबरो सांगिना कसलोच आवाज दिना कसलीच आमकां चिंतना दिना जी देवाच्या उतराचेर आड आसात जेन्ना पवित्र आत्मो उलयता जेन्ना पवित्र आत्मा आमचे कडेन कितें सांगता तो सदांच देवाच्या उतरा प्रमाणे आमकां सांगता आनी देखून भाव भयणीनो आमकां गरज ह्या वेळार ह्या देवाच्या उतरान रिगून रावपाक हें देवाचें उतर शिकपाक हें देवाचें उतर आयकपाक हें देवाचें उतर पाळपाक आनी जेन्ना आमी हें उतर पाळटा खरेंच आमी आमच्या सोदीच्या बापाक दाखयता की आमी खरेंच ताची भुरगीं म्हणून आयज भाव भयणीनो आयज जेन्ना ह्या रुपांतर जेजूचें रुपांतर जालें आमी म्हणटा हॅपी फीस्ट सगल्यांक म्हणटा आमी सगळीं तयार आहात सगल्यांक हॅपी फीस्ट म्हणपाक सगल्यांक आमी व्हॉट्सएप मेसेज धाडटात ईमेल धाडटात कोणाक कॉल करतात अरे आयज हॅपी फीस्ट म्हणटा बरें हा हॅपी फीस्ट केल्यार पूण म्हाका कितें हॅपी फीस्ट म्हजें हॅपी फीस्ट कितें
हांव फकत हे हॅपी फीस्ट म्हणीत जाल्यार हे म्हाका आयज वो दीस म्हाका फकत एकूच कारण आहा की आयज थान हो आवाज पवित्र आत्म्याचो, हो आवाज जेजूचो जो आमचे भितर आहा, जेन्ना आमी ताका आमचो सोमी दोनी मानलो, तो आवाज आयकोपाक, त्या आवाजा प्रमाणे आमचे जिवीत सारपाक आनी ते उतर जेन्ना आमी जियेता, भावार्थान चलता, तेन्नाच आमी जैतिवंत जिवीत जियेता आनी खरेंच आमी आमच्या सगळींच्या बाबाक दाखयता की आमी खरेंच ताजी भुरगीं म्हणून. आयज बाब म्हणून ह्या उतराचेर आमी नियाल करुया. फकत आयकपाक आमी फकत आयकता, वय आमी सगळीं आयकता. आतां कितले प्रेगादोर आहात, कितले लोक देवाचें उतर शिकयतात, आमी आयकता, हाचे आयकता, ताचे आयकता, सगळ्यांचे आयकता. सगळे जे आतां सगळे प्रेगादोर जे फुडें चल्ल्यात तांचे सगळे आयकता. पूण गरज आमकां जेजू कडेन येवपाक, पवित्र आत्म्या कडेन, पवित्र आत्म्याचो आवाज आयकोपाक, ते उतर आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत पाळपाक आनी ते दिसपट्ट्या जिवितांनी उतर पाळून हें जैतिवंत जिवीत जिवन आतां आमी देवाक आनी आमच्या भाव भयणांक दाखोवपाक की खरेंच आमी जेजूच्या राज्यांतली भुरगीं म्हणून. आयज हांव तुमकां सजमतां की ह्या उतराची तुमकां सजमणी मेवली. तुमी खरेंच ह्या उतरान तुमी रिगून रावतल्यात, हें पाळटल्यात, हो आवाज पवित्र आत्म्याचो तुमी सदां आयकून ते देवाचें उतर पाळटल्यात आनी खरेंच आमी हें जैतिवंत जिवीत जें आमकां जेजून आमकां भोगून दिलां खुर्सार आपल्या मरणा वरवीं, तें आमी जिवंक आमी पावतल्यात. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जावन तुमकां सगल्यांक आमच्या सगळींच्या बापाचो मोग, आमच्या सर्वंडरा जेजूचो आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां सगल्यांक हांव आवडयतां.